साखळेच्या मायणा नावेली वाठारांत फाटलो कांय तेंप वेगवेगळ्या कारणांक लागून शेत लागवडीचेर दुर्लक्ष जाल्लें। मात शेत लागवडींतल्यान आर्थीक दिश्टीन सक्षम जाव येता हें शेतकारांक कळून चुकलां। ताकाच लागून साखळेच्या मायणा नावेलीचे शेतकार शेतां करपाक फुडें सरल्यात। मायणा वाठारांत 3 लाख चौखण मीटर शेतजमीन लागवडी खाला घेतल्या। ह्या शेतजमिनीत भाताच्या पिका उपरांत आतां मोठ्या प्रमाणात हळसाण्याची लागवड केल्या, अशें शेतकार विश्वंभर गावस सांगता। बिचोले तालुक्यातलो एक मायणा गांव, नावेली गांव आणि मायणा एक वाडो आसा, त्या भागात आमची एक मोठ्या प्रमाणात शेती आसा आणि ती शेती जी जावन आसा ती अप्रॉक्सिमेटली 3 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया म्हणजे 30 हेक्टर एरिया आम्ही अंडर डेव्हलप ऑलरेडी 100% केल्ली आसा। आता सुरवातीक आम्ही ह्या एरिया डेव्हलप करतना काही एक 7-8 लोक एकीकडे येऊन आम्ही जमलेल्या जमोनीन हो एक विषय सुरू केला। उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढप, दुसरो महत्त्वाचा विषय की आमकां भितर डबल इनकम, तिसरो विषय आसा प्रोसेसिंग। आम्ही आता ही पूर्ण एरियेक आम्ही अळसाण्याचे क्रॉप घेतलेले आसा। अळसाण्याचे उत्पादन केल्यानंतर पयल्यान पयली जमिनीचो एक सुपीकता वाडटा। दुसरो विषय आम्ही समजा एक 10 किलो भितर घातलो अळसाणो रोयलो जाल्यार रोयल्यानंतर 10 किलोचो एप्रॉक्सिमेटली 200 किलो तरी येता। म्हणजे आत्ता मार्केट जे आसा ते साधारणशे 400-450 किलोनी आम्ही हाडून हांगा रोयल्लो आसा। वेली आसात त्यो उजो लायतात, पूण हेजो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी म्हणून आमी तेजेर रिसर्च केला की ते सगळे जे आसा ते आमी कट करतले आणि ते कॅटल फॉडर म्हणून आमी प्रॉडक्ट जो आसा तो मार्केटान जे गोरवांक जे खाद्य आसा तेजेर आमी करपाचें, म्हणजे तितूंतल्यानूच शेतकऱ्याक पयशे मेळचे हो आमचो एक उद्दिश्ट आसा। दोनच न्हय जाल्यार आनीकय वेगवेगळ्या भाजयेंची लागवड करप शक्य आसा। ही लागवड करतले जाल्यार सरकार आणि सेसा कंपनीन उदकाची पुरवण करची पडटली, अशें शेतकार लक्ष्मीकांत नावेलकर सांगता। अळसाणे जवळ जवळ हांवें 10 किलो पेरले। त्या अळसाणाच्या म्हाका जवळ जवळ 200 किलो अळसाणो उत्पन्न जालो। 200 किलो उत्पन्न जालो म्हणटकूच हांव तेजेर हॅप्पी ना, कित्याक तर म्हाका अळसाणोच घेवन परवडना। म्हाका दिसता की आमकां गव्हर्मेंटान प्लस वेदांतान आमकां हांगा गोड्या उदकाचें आमचें साया उदीक जर आमकां अरेंज करून दिलें जाल्यार आमी हांगा भाजीपालो कितें कितें उत्पन्न घेवंक शकता। फक्त आमी दोनूच पीक घेता, अळसाणो आनी भात लायता, तेजेर आमी हॅप्पी ना। आमकां अशें उदीक जर मेळ्ळें, आमकां साया उदीक जर आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी जवळ जवळ इतको भाजीपालो उत्पन्न करूंक शकता की आयज आमच्या नावेली गांवांक जितको भाजीपालो लागता तितको आमी ह्या शेतांसून आमी तांकां सप्लाय करूंक शकता। शेता लागसर आशिल्लो रस्तो सरकारान बेगोबेग दुरुस्त करचो, अशी शेतकारांची मागणी आसा। मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालचें, अशें शेतकार सुंदर नायकान मागला। हांगा जो रोड आमी आसा तो रोड थोडोफार आमकां वेदांतान थोडे हेल्प करून मशीन दिवन आमी हो स्वता शेतकऱ्यांनी करून घेतलेलो, पण तो अजून बाकीचो जो रोड आसा तो रोड आमच्या सरकारान बेगीनच्या बेगीन मुखेलमंत्र्यान थोडे आमकां हेल्प करून हो मायणा शेताचो जो रोड आसा तो बेगीन आमचे टेंडर काडून बेगीन करून दिवचो, कित्याक जेणे करून हे शेतकरी रोड दिसलो काय टमटमीत सगळे शेतान येतले आणि गाडयो आपल्या माथ्यार उब्यो करतले आणि शेतान लक्ष घालतले। म्हणून म्हाजी मुखेलमंत्र्या कडेन विनवणी आसा की आमचो जो मायणी शेतीचो रोड आसा तो बेगीनचो बेगीन करचो आणि गोरवांचो बंदोबस्त करपाक लागून आमकां एक कंपाऊंड मोठो जो सराउंडिंग जो कंपाऊंड आसा तो गव्हर्मेंटाच्या मार्फत जर करून दिलो जायत जाल्यार बरें जातलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।